आमचेर FIR करून सोडटात. जे न्याय मागता तेका काय मेळना, पूण कोणाक जे गुंडाक हा पळय तेका आनी प्रेसांक पुलीस हाली कोण पळय न्याय मागतात तेंका धरपाक रावतात. चोराक सोडून कोण बरो हा पळय तेंका धरपाचें हें तेजें काम दिलां आनी ह्या गव्हर्मेंटाचें काम दिसता म्हाका. सो आयज आमी गोंयकारांनी जागे जावपाची चड गरज आहा आनी अदीक करून युथान आयज युथ येवन फुडें आमच्या बरोबरी आता जायतो युथ येता आनी तेंको दिता. तोच आमी सगळ्यांक ज्या जाग्याचेर आमी वयता आमी हाली आमी एक चडवड करून हो प्लॅटफॉर्म केला. त्या प्लॅटफॉर्माक गांव गांवनी लोक आमकां आफयता, गांवचो लोक हो हें घेता, विशय घेता आनी हें करता, आमचो प्रोग्राम करता. हो कित्याक आयज गोंयकार आमचो उठला, इतलोय तेंप आमी पयलें केन्ना जावंक ना पळय तें. तर ही जी गोंयकारांक दूख लागल्या रामाच्या उद्देशी, राम आमचो निजाचो गोंयकार, जो तेका पळय मार घाला तुमी सगळ्यांनी टीव्हीचेर वा हेचेर मिडियाचेर पयला जातलो, तो दुस्मानाक लागून पडोना मारूंक पावना पळय तो. सो हेका लागून आमी गोंयकार उठल्या आनी हेच्या फुडें ही चळवळ घेवन आमी फुडें वयतली आनी तुमचो आदार आमकां मेळटलो म्हणून हांव अशें येता. आमी गोंयकार एक भेदभाव करून नासतना जावं हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान एक आसले, पूण ह्या गव्हर्मेंटान आमकां डिवायड अँड रूल करता. जे पुर्तुगेजान लागून करूंक नासले तो हो गव्हर्मेंट करून दाखयता आनी आमी नीज गोंयकारांक आमकां उणें करून करून भायल्या लोकांक हाडून आमकां आमचेर ही हत्या जाता. सो तेका लागून मागता जेन्ना आमी गोंयकारांनी उठचे पडटले, हांव म्हणना सरकाराचेर एगेन्स्ट, पूण गोंयकारांचे हक राखपाक आमी आवाज उठायचो पडटलो आनी होच एकटो जाणवता. देव बरें करूं. देव बरें करूं मॅडम बाब. भावानो आनी भयणानो, आता तुमच्या मुखार येता एक फायर ब्रँड असो लिडर. तुमकां खबर आसतलें की 5 वर्सां पयलीं हांगा एक विलास मेहतर म्हणून असोच एक एक्टिव्हिस्ट, ताका हुलपान मारलेलो. आनी हांगाच एक 5 वर्सां पयलीं आमी एक जबरदस्त कॅन्डल रॅली केल्ली आनी तातूंत भितर एक व्हडलो आमचो एक्टिव्हिस्ट जाणें आझाद मैदानाचेर 13 दीस पर्रीकर रिजायन जायना म्हणून उपोशण केल्लें. हो एक रिकॉर्ड आसा गोंयांक. असो एक आमचो फायर ब्रँड लिडर जो आख्ख्या गोंयांक ताणें कितलींशींच वर्सां चळवळ केल्या, एक्टिव्हिजम केला. बाब राजन घाटे हांकां विनवणी करता की ताणें आपल्या जबरदस्त भाशणांत तुमकां 2 उतरां सांगची. हॅलो. टायगर जिंदा आहे. हांव जेन्ना तुमकां सगळ्यांक शबासकी दिता, पण ह्या भुरग्याक शबासकी, माये मोगाचे शबासकी, गोंयकारा खातीर शबासकी, प्रत्येक रक्ताच्या थेंबा खातीर हेका शबासकी. अशें आनी कोण भुरग्यां हांव नकळो पण एकूच दिसता म्हाका. ह्या भुरग्याचे फ्युचर हे आपले राखपा खातीर आयज हो बोर्ड घेतला, गोवा अगेन्स्ट गुंडा राज. आम्ही झगडटा जमनी खातीर, आम्ही झगडटा न्हंये खातीर, आम्ही झगडटा प्रत्येक माधई खातीर, आम्ही झगडटा प्रत्येक रेप जाल्या बायले खातीर, प्रत्येक अत्याचार जाल्या खातीर. पूण आता आमकां भायर पडपाक पडटा आमी कोणाक सांगप्या? गुंडा राज. ह्या सरकाराचे गुंडा राज वाटोवपा खातीर. कारण हो सरकारूच शेल्टर दिता त्या गुंडा राजांक. हे कळून चुकलेले आसा. कारण त्यांचा एकूच अजेंडा आसा, तो म्हणजे लँड, जमनी जशे ते गिदार पळयता पळय वयरसून सगळे कितें आहा ते, तशे हे जमनी पळोवपाक लागले आता. आणि हे जमनी पळोवन थंय चोच मारपाक वयताय आणि प्रत्येकाक त्यांचा धंदाच जाल्लो आसा तो. म्हणून हेंका म्हणटा ते माफिया, लँड माफिया. हे लँड माफियाचे सरकार जावन आसा आणि हेका खरं म्हटल्यार बळी पडलो आमचो राम. जय श्रीराम म्हणून वोट घेतली आणि सरकार घडयलो. आणि डबल इंजिनचे सरकार जीएसटी घालयता. अरे तुम्हीच हे करता. आणि ताका व्हडलें स्वप्न पडटा ते नेहरूनच जीएसटी 60 वर्सां पयलीं वाडयली आणि आता ती देंवयली मोदीन. म्हणून उत्सव कसलो जीएसटी उत्सव. एक तयार करणारे हेंका हेंच्याकडे अशी आहा म्हणून म्हटले हा मोदी है तो मुमकिन है, गुंडा राज है तो मुमकिन है. ह्या सरकारान, कारण ह्या सरकारान एकूच धरलेले आसा,
आमच्या आसगावात थंय तर हे घातलो एक्सप्रेटर घातलो आणि घर मोडले खबर आहा तुमकां न्ही अदे तो सीएस आहा तेणे जमनी घेतल्यो खबर आहा न्हू उडास करात माझ्या गोंयकारांनो हे उडास जेन्ना जातलो न्हू तेन्नाच ह्या भुरग्यांक कळटले आज तुम्ही एक मेणबत्ती घेवन आसा हो इतिहासाची मेणबत्ती जावन आसा ही आमच्या गोंयकारांची मेणबत्ती जावन आसा ही आमच्या प्रत्येक गोंयाची जावन आसा कारण ही फुडें जातली ती मशाल आणि ही मशालात हे अग्निकुंड जावन हेंका धगधगी तेका जाळून भस्म करपाची तयारी प्रत्येक गोंयकारान दवरपाची जावन आसा म्हणूनच आमी म्हणटा आमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाची गरज जावन आसा आमी कॅथलीक हिंदू आजूपासून आसा पण हे डिवायड करता आमकां डिवायड करता आयज कोंबड्याची जमनी सुद्धा हे भशण करता आयज ते फक्त पळयता खंय कितें जमनी आहा त्यो आणि आयज तुमकां खबर आहा कोण आसा तो मास्टर माइंड कोण आसा तो आणि बावडे जे घालता न्ही अरे ती रामाची बायल अरे रामाच्या बायले घेऊन उलोवचें पडटा हे सगळ्याच पेक्षा आमचे आणि कितें वायट जाल्लें आसा रे बाबा ती आपली त्रासान पडल्या आपल्या घोवाचो कुंकू आपलो स्वताचो कुंकू वाडोवपा खातीर आनी ती तळमळटा तर रात दीस थंय बसलेली असता आणि कित्याक तुम्ही ह्या फोकाळ्याचे वावडे घालता रामान अशें केलें रामाक तशें जालें रामाक हे केलें कित्याक अरे मनीस जात आमी अरे भावानो आमी मनीस जात आयज प्रत्येक पार्टी प्रत्येक एक्टिव्हिस्ट उठता पण सरकाराची पार्टी उठाना मरे बाबानो खंय गेली रे ती मोदी है तो मुमकिन है उडास धरा हो मोदीचो जो हे आहा तो म्हाका दिसता खंय तरी आमकां भायर मारपाची गरज जावन आसा हांव बिंदास उलयता म्हाका पयसा ना ईडीचो आनी हेचो अरे जावं कितें जातलें जावन वयतलें आयज जवळ कितलीशींच वर्सां आमी प्रत्येक हितूनचे इश्यू घेतलेले आसा कारण गोंयकारा खातीर फुडलो इतिहास घडोवपा खातीर आनी ह्या खातीरच उठपाची गरज जावन आसा आयज म्हाका खुबशे हाका सालोदर म्हणचे लोक दिसतात तुमकां शबासकी जावन आसा आनी ह्या भुरग्याक तर आनीक शबासकी जावन आसा प्रत्येक रक्ताचो थेंब हे करात घालयात पण गोंय सांबाळात गोंय आमचे जावन आसा हे गोंय हेंच्या बेसाचे न्ही हेंच्या बापाचे बेस न्ही हे उडास धरात आणि गोंय जर सांबाळटलो जाल्यार एमएलए जावपाची गरज ना स्वताची हिम्मत आहा आमी जावया एक्टिव्हिस्ट जावया आणि एकूच तुमकां नारो दिता देशप्रेमी आणि देशद्रोही यांच्यानी एक हे केला फाटल्या दिसांनी एक स्टेटमेंट केल्लो देशप्रेमी म्हणटा आमी ते अरे हे देशद्रोही काय हे हेंकाच खबर ना अरे तो रामा म्हणटा तो एक देशप्रेमी जावन आसा कारण त्याने कशें मार खाल्ला तो तुम्ही सगळ्यांनी पळयला हो मार जो पडला तो दुस्मानांक आता म्हटल्यार दुस्मानांक तो पडोवंक जायना पण हो मार जो पडला तो रामाक न्ही तो प्रत्येक गोंयकारांक पडलेलो आसा प्रत्येक गोंयकारच्या भुरग्याक पडलेलो आसा प्रत्येक जो गोंय सांबाळपाक वयता तेका मार पडलेलो आसा आणि मार घालपी कोण सरकार कारण अजून पासून तेका मास्टर माइंड मेळना फाटल्या हेंचे कितें जायत न्ही रोखडेच 24 वरांच्या भितर हे भितर वयतले हांकां हांवें फाटल्या दिसांनी म्हटलेलें सीएमान सांगलेलें एक पिक्चर काडा आनी तें नांव धरा गुंडा एमएलए म्हणून तुम्ही आयकलें नांव नकळो बरो फेमस जालो तो गुंडा एमएलए कित्याक सांगता अरे वयता हो कोणा नासतना तुम्ही सगळ्या लोकांची घरां भितर दारां मोडटा मरे एक थंय लागला एक दुसरो आनी एकटो लागला बिल्डिंग्यो बांदता अरे कितें चल्लां हे तुमचे तो म्हादई काबार करून वयता आख्खे गोंय काबार हे कितें चल्लां रे कितें तुमचें हे बाबानो खंय व्हरतले हे पयशे तुम्ही आणि खंय दवरतले हो विचार करात एका आमी बळी पडपाक जायना ही जी लॉबी जी आसा माफिया लँडाची ती काबार करपाची गरज आसा काय ना सांगात तर काबार करूया हांकां ह्या तुमच्या एका मेणबत्तीच्या प्रत्येक गावान वचून आणि मेणबत्ती पडत अग्निकुंड करून हांकां जावन भस्म करपाची तयारी आयज गोंयकारांक दवरपाची गरज जावन आसा आनी ती दवरुया थँक्यू आणि देव बरें करूं थँक्यू राजन बाब जबरदस्त तुझ्या भाशण भावानो आनी भयणानो रामा जेन्ना मेथराक मारलेलो तेन्ना कॅन्डल लायटीक तो कॅन्डल घेवन उबो आसलो आनी म्हाका याद जाता की ताणें कितें म्हणलेलें की बाबा आज हांव उबो रावतां पूण म्हाका लागून कोण उबो रावतलो पूण म्हाका खबर ना पूण आज तुमी ताका लागून रावली त्या खातीर तुमकां सगल्यांक हांव शाबासकी दिता फुडल्या सुवातेर आमचे जबरदस्त 2 स्पिकर आसात जे आमच्या पर्वरी भागा लागून काम करतात पयलो आसा तो बाब विकास प्रभुदेसाय आनी ताच्या फाटल्यान येतलो बाब संजीव नाईक तो पयलीं हांव विनवणी करता पर्वरी वेलफेअर ट्रस्टाचे बाब विकास प्रभुदेसाय हांकां तांणी 2 उतरां सांगलीं गुड इव्हनिंग एव्हरीवन आज रामाक 15 दीस जाले हॉस्पिटलान आसा आणि काल सकाळी एक शॉकिंग अशी गोवा न्यूज हब ह्या चॅनलार एक न्यूज हाडली की रामान एक स्टेटमेंट पुलिसेक दिली की ह्या आपल्या असॉल्टा फाटल्यान कोण पॉलिटिशियन ना कोण मास्टर माइंड ना आणि त्यानंतर रामाच्या घरकान्नीन
एक प्रेस घेऊन सांगले की रामान अशी स्टेटमेंट दिवंक ना आणि ती स्टेटमेंट जेन्ना पुलिशेक दिताले आपण तेचे फुडें नाशिल्ले. हे गोवा न्यूज हब हो चॅनल हो कोणाचो हो पयली इन्व्हेस्टिगेट करची सामकी गरज आहा. कित्याक गोंयांत कितलेशे चॅनल आहात, फक्त एकाच चॅनलाक हे कशें कळ्ळें की हे रामान अशी स्टेटमेंट दिली म्हणून. काल आम्ही प्रेस घेऊन डीजीपी अपील केली की तू सो मोठो घेऊन या गोवा न्यूज हब जे आसा त्याच्या ओनरांक आणि जो कोण रिपोर्टर आहा तांकां आफोवन हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन कर. कित्याक आयज जर या एक्टिव्हिस्टांचेर जर एक असो डाग पडलो की हे करप म्हणून, जाल्यार गोंयचे सगळे लोक ह्या एक्टिव्हिस्टांचेर विश्वास दवरपाचो बंद करतले. आयज हे एक्टिव्हिस्ट आसात म्हणून आमची शेतां, आमचे दोंगर, आमची भाटां सगळी सारखी आसात. नाजाल्यार हे भ्रष्ट बीजेपीचे सरकार गोंया अर्दे विकून खाल्ला, जे कितें उरलां ते सगळें क्रेडीट ह्या एक्टिव्हिस्टांक वता. आमी गोंयकारपण, आमी नीज गोंयकार म्हणटा, बट आमचे गोंयकारपण आमी 15 वर्सां फाटल्यान दवरलां. हे कशें डेव्हलपमेंटाच्या नांवार आमी गोंयकारपण हे विसरले. हो जर अटॅक रामाचेर जो जाला तो जर 15-20 वर्सां पयलीं जाल्लो जाल्यार सायडीक जे लोक कोण उबे आशिल्ले ते फातर घेवन त्या गुंडांक मारपाचे. पण आयज रामाक जेन्ना मारलो त्याच्या 50 मिटरां भितर 100 लोक आशिल्लो, एक मनीस आयलो ना ताका सोडोवपाक. हे गोंयकारपण जागे दवरपाक जर जाय जाल्यार अश्यो रॅली आनी अशे प्रोटेस्ट आमकां चालू दवरचे पडटले जो पर्यंत रामाचो जो मास्टर माइंड आहा तो मेळना तो पर्यंत. आयज शिवाजी महाराज जो शिवाजी महाराज सगळ्यांचे शिवाजी महाराजाचे प्रेम आयिल्ले आहा, पण सगळ्यांक शिवाजी महाराज जाय शेजाऱ्याक आणि त्या पुतळ्यान. आपल्या घरात शिवाजी महाराज कोणाक नका, ही परिस्थिती जाली आमची गोंयची. हांव तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता. आज एका उल्याचेर तुम्ही सगळे आयले आणि व्हड्या संख्येन जस्टीस फॉर रामा आणि गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज ह्या बॅनराच्या अंडर हांव जे 7 लोकांक अरेस्ट केल्या, झेनिटो आणि प्लस त्याचे 7 लोक, ते मास्टरमाइंड असू शकना, ते सुपारी किलर, ते कॉन्ट्रॅक्ट किलर्स. याच्या फाटल्यान कोण तरी एक व्हडलो मनीस आसा आणि तो आयडेंटिफाय झाल्याशिवाय ही चळवळ आणि हे जो उमेद आहा आमची आता ती कशीच कमी जावपाक दिवंक जायना. लेट अस सी दॅट वी गिव्ह जस्टीस टू रामा. आज आम्ही सालेच्या गावात आसा आणि आयज जर विलास मेथराक जर याद करूंक ना जाल्यार इट विल बी अ बिग इनजस्टीस ऑन हिम ऑल्सो. 15 ऑक्टोबराक 7 वर्सां ताका कंप्लीट जातात त्याच्या डेथ एनिव्हर्सरी. आणि जेन्ना तो ताका जाळून मारलो ह्याच गावात तेन्ना हो चीफ मिनिस्टर आशिल्लो आणि ह्या चीफ मिनिस्टरान कितें सांगलें, आपण 48 तासांक त्या मास्टर माइंडाक भितर घालता म्हणून. आज 7 वर्सां कंप्लीट जाता, तो मास्टर माइंड स्कॉट फ्री फिरता. त्या मेथर फॅमिलीचे कितें जालें, ताका जस्टीस मेळ्ळी काय ना सगळे आमी विसरले. त्या 2019 विलास मेथर आणि 2025 आमचो रामाक तरी आमी जस्टीस दिवया. आणि हे एजिटेशन स्टेट लेवलाचेर व्हरून आमी सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीतले लोक येवन परत एकदा गव्हर्नमेंटाक याद दिवया, आमी नीज गोंयकार सगळे एक आसा. थँक्यू. विकास बाबान सगळे सांगले, पण तुमकां 2 गोष्टी हांव तुमकां सांगता की बाबा हो पोरवरीचो जो आमदार आहा पळय न्ही ताणें ह्या पोरवरी कॉन्स्टिट्युन्सीचेर भरपूर अन्याय केल्यात. तुमकां खबर आसतलें की आमचो देव खाबरेश्वर, त्या खाबरेश्वराक लागून आमी 4 म्हयने थी आंदोलन केलें. आमी नितीन गडकरी वचून थी दिल्ली मेळ्ळे. तरी पण आसतना तुमकां भावना आनी भयणानो हो राखणदार जो जागेकार म्हणटात पळय ताका रातचे म्हळ्यार फातोडे 3.5 वरांचेर रावलेलो. तुमकां सगळें खबर आसतलें कसो आमचे अन्याय केलो तो. आणि एक देवाचें व्हडलें बेसांव म्हणपाचें की आतां 6 म्हयन्याच्या फाटल्यान आतां राखणदार थंयच ते उपस्थित जालो. दुसरी गजाल म्हणल्यार कितें, दुसरे कडल्यान म्हणल्यार निलेश चारी जो पळय आसा ताजे 20 पॉयंट प्रोग्रामाक घर आसा. 20 पॉयंट प्रोग्रामाक ताच्या बापायक तें घर अलॉट जाल्लें. ते इलिगल म्हणून ते सगळे पंचायतीचे मेंबर सगळे एक जाले आणि ताणें कितें काय म्हणलें, तें घर मोडून उडयलें. आणि हे दोन्ही गोष्टी पासून विकास प्रभुदेसाय हाणें रात दीस ताचे फाटल्यान रावलो. तसोच आमच्या खापरेश्वर देवस्थानाक लागून ताणें भरपूर सहकार्य केलां. जे बारीक बारीक कितें चळवळी आसा तो सहभाग घेता. म्हणजे एड्युकेशनल फिल्डाक सुद्धा तो आपलें काम करता, तशेंच कल्चरल फिल्डाक. आणि ताणें आपलो प्रभाव आतां पोरवरी आपले दाखयला की बाबा भिनाकात तुमी, हांव तुमच्या फाटल्यान आसा आणि आमी सगळे तुमच्या फाटल्यान आसात. भावांनो आनी भयणांनो, तुमकां खबर आसतलें की आदलो आमचो सरपंच बाब संजू नाईक हो डेरिंग बाज.
आम्ही जेन्ना मातशे ल्हान आसले तेन्ना आमी संजूक मातसो पळयताले की बाबा अरे संजू फुडें वचपाचें काय ना. आमी मातशे फाटी फुडें जाताले कित्याक इतलो टेरर आसलो संजूचो. कित्याक तो एक डिसिप्लीन मनीस आसलो. ताणें सरपंचान भोगले एक्स सरपंच तो. ताजे नंतर तो 97 ताणें MG पार्टीचे आख्ख्या आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी कॉन्टेस्ट केलें आनी दाखोवन दिलें की म्हजे कडेन बी लिडरशीप क्वॉलिटीज आसा म्हणून. मागीर तो मातसो स्लो जालो. पण आतां जेन्ना ताणें पळयलें की बाबा ह्या गांवांत एक स्वदेशी दर्शन म्हूण येता. हे सगळे पाटे तुमची शेतां भाटां ज्यो पय्यो आसात आनी सगळें कितें आसा तें काबार करपाचें तेन्ना तो उठलो आनी ताणें एक जबरदस्त आवाज केलो. आनी आवाज करून आज आमी पळयतात ताजेर आज FIR घालतात. रामाक लागून तो आझाद मैदानाचेर गेलो थंय ताजे कितें केसी घालतात. फाटीं कितें काय म्हणल्यार समाजाच्या लोकांक लागून तो मुखार सरलो. OBC सर्टिफिकेटी लागून ताणें आनी कितें हें केलें कार्यक्रम केले ताका पुलीस स्टेशनाचेर व्हेलो. तर हांव मागणी करता एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व ताजें आमी भाशण सामकें आयकुपाक आतूर आसात आनी आमी कितलींशींच वर्सां जालीं संजू बाबाचें भाशण जें पळय आसात आमी आमच्या कानांनी आयकुपाक सोदतात. बाब संजू नायक. Good evening, my dear brothers and sisters. We are gathered here today for one reason: justice for Rama, the brave, active, social activist Rama. I started with English, but I speak in Konkani. आज Rama मार रामांक पडोंक ना. रामांच्या नावान आमकां प्रत्येक गोंयकाराक हो मार पडलेलो आसा. रामाच्या बापायक हांव सॅल्यूट करता. रामाचे आवयक हांव सॅल्यूट करता. इतले गरीब घराण्यान एक शेड्यूल्ड ट्रायब फॅमिलीन जल्म घेवन एका दोंगरार रावपी भुरग्यान आयज गोंयचे दोये उखडले. हांव तेजे बायलेक सॅल्यूट करता. जी बायलेक हांव टायगरीस म्हणटा तिणे तेका फाटी ओडलो ना. तिणे सांगलें चल झगड तुज्या गोंया पासत. तेणे मार खाल्लो. हांव तेज्या भुरग्यांक सॅल्यूट करता. आयज म्हाजी भुरगीं दाडा पळय तुका कोणी अटॅक करीत मातसो भियत पण तेजी माणकुली भुरगीं तेज्या बरोबर उबी रावली. हांव काणकोणकर फॅमिलीक सॅल्यूट करता. तुम्ही आमच्या पासत सफर जातात. नो मच सफरिंग फॉर यू. युअर सफरिंग वी विल टेक. वी गोंयकार विल टेक. आणि तुमच्या बरोबर आम्ही रावतले. आयज हांव साल्वादोर साहेबाच्या चर्ची फुड्यान उबो रावन रामाच्या फॅमिलीक एक मेसेज दिता. मोगाल भावानो भयणानो म्हणपाक कांय न्ही. आयज रामाचेर अटॅक जाला. जो तर अटॅक आमी आमच्या दोळ्यांनी ते टीव्हीचेर पळोवंक नासलो जाल्यार आयज रामाचे मारेकारी अशे फिरत आसपाचे. आयज तेज्या फाटल्यान कोण आसा. आयज आमच्या साल्वादोर दुमंदाचेर येता. आमच्या साल्वादोर दुमंदान आमच्या सरपंच GST कम्युनिटीचे आसा तिचेर आमच्या आमदारान कसले कसले अटॅक केले, कसले कसले आरोप केले, कोणाक घालून आरोप केले. ती आमचे गोंय आणि आमच्या बरोबर गांव सांबाळपाक फुडें आसा. आमच्या स्वदेश दर्शन हेचे कोणाक माहीत ना, इन्फॉर्मेशन ना जाल्यार 2 मिनटांनी सांगता. हे आमचे 4 क्रीक आसा. 1, 2, 3, 4 सालय क्रीक, तोड्डा क्रीक, दलवाडो क्रीक, आबिंदा क्रीक. ह्या 4 क्रिकाचेर ह्या आमच्या वोटिंग लायर MLA हांव ताका लायर म्हणटा. आमी ताका वोट मारून निवडून हाडलो. आमची अपेक्षा कितें आसा. आमची अपेक्षा तुजे कडल्यान आमची सेवा, आमच्या भुरग्यांक बरे रस्ते, आमच्या घरान आमच्या वाटेन ट्रान्सपोर्ट, आमची अनइंटरप्टेड लायट, आमकां उदक आनी कितें मागता तेय बी आमच्या पयशांनी. यू आर द गव्हर्मेंट सर्वंट. हेणे हांगा म्हाका जेन्ना कळ्ळ्या उपरांत म्हाका कार्लोस आल्वारीस जो MLA आल्दोनचो आसा तेणे असेंब्लीन क्वेश्चन घातलें आनी म्हाका एक मेसेज येयली. अरे he is destroying your field, he is destroying your rivulet, he is destroying your rivers. आमच्या शेतांनी कोंगे मेवता पावसांत. आमच्या न्हंयांनी सुंगटां, बुराटे, टिपरे सगळे मेवता. आमच्या दोनवाडच्या पॉयंट लावे फुबे, काये फुबे मेवता. आमच्या ह्या भाटयेक मारे फुबे, खापरे फुबे म्हणटा ते मेवता. आनी हांगासर आमच्या MLAन हाय प्रोफायल MLA ताका विकास सोदात म्हणटा. हाय प्रोफायल MLAन हो हांगा व्यापारी म्हणून येयल्लो आसा. आमी हांगा जल्मल्या आनी हांगाच बगतले. क्रिस्तांव आहा ते हे शिमेरीर वयतले आनी हांव आसा तो किटला मुसुंडेन वयतलो. आमी आनी खंय वयचे ना. आमकां आनी सेकंड होम ना. हो खंयच्यान येयला. हो एकदां पणजे इलेक्शनाक बसलेलो म्युनिसिपालिटीच्या एके बायलेन ताका असो वडयलो, हेका फक्त 40 मतां पडली. हांगा येवन
पुर्तुगेज गेले म्हणटा खूब जाण पूण उरल्या थोडे दोग तीग जाण उरल्या तेंच्यांनी आमचे म्हणटाले आमची जाणटी पाकले येताले जाल्यार आमकां कोणकोणे येतालो म्हणून हो आपूण पाकलो जावंक सोदता हो सगळ्यांक भिकणां भिरांत घालून कोण उलयलो तेका फोन अरे तूं संजूच्या बड्ड्याक गेल्लो तूं तेच्या काजराक गेल्लो म्हणजे हो कोण हो एका आमी निवडून दिला इज अ पब्लीक सर्वंट आमचे कडेन पांयां भीक मागून वोट मागता एक काम करपाक एकूच वोट दी आनी जिखल्या उपरांत तूं भाई जाता तूं कितें स्वताच तुका दावत इब्राहिमी जल्मता तुका भुरगे मोगान भाई म्हणटा म्हाकाय म्हणटा हो म्हणटा भाई पण भाई म्हणतो व्हडलो भाव आनी व्हडल्या भावाचें कर्तव्य आसता गोंया कडेन आपल्या लोकां कडेन सत उलोवपाक हांव ह्या रोंग खोट्याक आयज कोणे तरी साहेब चिमला घराणे घातल्या कसले कसले घराणे कोण सैतान कितें म्हणटा मोठो सैतान कोण म्हणटा मास्टर मायंड अरे आमकां मान दवर आमचो आमी तुका वोट मारून निवडून हाडला जाल्यार आमचो परवरकाराचो मान राखपाक अशी गुंडागिरी करपाक न्हू कांय दिसा फाटीं तुवें मिलाद भितर सांगलें म्हाका एक कोणें सांगलें पर्वरी तोड्डा एक फेर्नांडीस म्हणून आसलो ताका कोणे तरी आमचे डेप्युटी सरपंचान ताका धुकलून धरून तो मेलो तेचे 304 कल्पेबल सुसायड कल्पेबल होमिसायड हे जालें पूण तेजेर कितें जालें कोण उलयता भितराचेर कोणे रॅली काडली तुका जाय थंय सिलेक्टेड तूं सिलेक्ट करता तुका जाय थंय तूं डिसायड करता हे कितें डेमोक्रेसी ना गोंयान कितें डेमोक्रेसी हो आपूण सालाजार समजता परवरतो किंगडम हे तेणें किंगडम करून दवरला हे पंचायतीन कोण येतलो सर्टिफिकेट कोणाक दितली हांव कित्याक उलयतां हे आमच्या बांदाचेर टेंडर जालो वर्क ऑर्डर जाली आमी ग्रामसभा दिनेश दायेश आमचे सगळे जे वयता ग्रामसभेक तांच्यांनी मागले की आमकां प्रेझेंटेशन दिया आमच्या गांवांत तर तूं 1.5 लाख लोकांक हाडूंक सोदता आमचे टोटल पॉप्युलेशन 5,000 आसा आनी ह्या गांवांत आमचे तर फेस्ट केन्ना जालें वा आमची पुजा जाली जाल्यार 10 गाडयो सुबेज येयल्यो जाल्यार हांगा क्रॉसिंग जायना तोटीच्या बांदार आमच्या बांदार त्या बांदार ह्या बांदार मातशें जाता आनी तर 1 लाख 1.5 लाख लोक येयलो आमकां पर्वरी वचपाक 2 दीस लागतले चलोन पावतले आमी आमची भुरगीं स्कॉलाक पावची ना आनी हेणें सगळो टेंडर दिला पूण बाकी म्हणून टेंडरूय दिलो सगळें जालें आनी आमच्या सरपंचाक म्हणटा तूं फोटींग सरपंचा कडेन हो लोकां कडेन फोटी मारता की आमची बिंदिया नायक जी आमचे गांवचे भुरगे ते आयज फर्स्ट टायम फर्स्ट एसटी सरपंच ऑफ द सालोदो तुमून हो आयज हो हडकार व्हडलो तिचेर आरोप करता तिणी ग्रामसभा कॅन्सील केली म्हणून कॅन्सील करूंक ना ती पोस्टपोन केली आनी ती पोस्टपोन करून सापा डिनेशन रिक्वेस्ट केलो बाबा हे रॉंग इन्फॉर्मेशन दिला तुका लोक विचारतलो तेन्ना तिने परत लेटर कर आनी हो गांव जशे आयज आमी ब्राह्मण गांवांच्या स्थितीक आयला हो गांव राखपाक तो सगळ्यांक फुटी मारता तुम्ही हो गांव रावपाक आसतले काय ना आमचो गांव आमी राखोवप काय ना आता आमी राखतली हे उतर आमी साहेबा फुड्यान रावन दिवया आमचो साहेब साल्वादोर साहेब सेवियर ऑफ द वर्ल्ड दिस चर्च बिलोंग वी आर सो वेल प्राऊड हो जो मनीस ताका कोण आयज सगळे सोदता टॉर्च घेवन वेर इज द मास्टर माइंड वेर इज द मास्टर माइंड आनी ह्या मास्टर माइंडाक कित्याक फाटी सरता सरकार प्रमोद हांव नको आमच्या ह्या प्रमोद सरकारान 3 मंत्र्यांक उडयले पयलो मंत्री निलेश काब्राल मातशें गेलो मायनॉरिटीचो उडयलो काय ना निलेश गेलो सेकंड मंत्री एसटी कम्युनिटीचो कोण गोविंद गावडे गेलो थर्ड मंत्री आलेक्स अगेन मायनॉरिटी 9 मंत्री आसा बीजेपीन पूण हो इतलो कोण आमी म्हणलेलो कोण तो मंत्री हो मायनॉरिटी न्हू हो एसटी न्हू हो ओबीसी न्हू काय हो अबाव द सरकार हो सरकारान जावा आमकां कोण मनीस हो 3 मंत्र्यांक जर तुम्ही उडयता ह्या 3 मंत्र्यांक उडोवपाक कोणेच कॅन्डल लायट पार्टी प्रोटेस्ट करूंक ना ह्या 3 मंत्र्यांक काडपाक कोणेच स्ट्रायक करूंक ना कोणे बोबो करूंक ना तरी तर एक स्टेटमेंटाचेर एका कोणे मंत्र्यान गेले पीडब्ल्यूडीन स्कॅम जाला म्हणून एका उडयता गोविंद गावडेन गेले करप्शन काडलें एका उडयता आलेक्स सितेरा बाबा इतलो इंटेलिजंट बरो आसा आपूण हेल्थान बरो आसा एका उडयता आनी आयज गोंयभर आमी आड्डोन सांगता मास्टर माइंड तुज्या कॅबिनेटान आहा तेका उडय कित्याक उडयना इन्व्हेस्टिगेशन जायना तूं चॅक कर हांगा पुलीस कोण आहा जाल्यार पुलिसांनी नोट करचें ह्या मास्टर माइंडान त्या एक्युजा बरोबर कितल्या जाणांनी पळयला कोणेच पळोवना
सगळे सोशल मिडियाचेर पळयला. जरी तर संजू नायक एका टीव्हीचेर सांगता माझ्या मिवण्याक मुन्ना एल्ड्रिचाक त्या दिसा तर पुलीस पावंक ना जाल्यार दंडवाड्या वत बुकी 15 लोकांक घेवन येयलो मारून उडोवपाचो जाल्यार पुलीस म्हाका पण व्हरता. एक्युजाक व्हरोना. हांव आझाद मैदानाचेर गेलो. म्हाका डिपिशन सांगलें. हांवें म्हणलें हो मास्टर मायंड तुज्या कॅबिनेट ना ताका काड जाल्यार थंय म्हाजेर FIR. म्हणजे आमी आयज हांगा उलयता तो तोड्डेचो फेर्नांडीस ते डेप्युटी सरपंच कोण तेजेर FIR जाल्लो आहा तो कोणें चेपून दवरला म्हणून फाल्यां म्हाका परत आपयतले आपयाक. हांवें तेंका सांगलात आनी आयज सांगता आमी एकवटान हाताक हात धरून जर रावले जाल्यार इनजस्टीस आमचे करून जावची ना. आनी आयज रामाचेर इनजस्टीस जाला. रामाचो शर्ट काडलो रामाक नागडो गेलो. सेक्शन 79 लागता. सेक्शन 76 ऑफ PNSS ताका डिसरॉप केलो. रामांक 5 ते 6 लोकांनी मारलो. नंतर रायटिंग लागता. रामाचे शूटिंग काढले 351 लागता. रामाच्या विटनेसाक चाकू लायलो 352 सेक्शन लागता. रामांक उडयलो तेजे दोवो हे जालो सेक्शन 1172 लागता. रामांक ग्रिवियस हर्ट केलो सेक्शन 1181 लागता. ही सेक्शनां कित्याक एट्रॉसिटीचे ऑलरेडी उलयला. एट्रॉसिटी तो शेड्यूल ट्रायब आनी तेच्या तोंडाक शेण लायले. हे रामाच्या तोंडाक शेण न्हू. हे शेण त्या गुंडांनी या प्रमोद सरकाराच्या 12 मंत्र्याच्या तोंडाक लायल्या आणि 40 आमदाराच्या लायल्या आणि ते सगळ्या गोंयकाराच्या लायला. आता हे शेण पहिले कोणे काडप. पहिले अजूनही त्याच्या तोंडाक आसा प्रमोदाच्या तुवें काडचे. आणि हांवें जी सेक्शनां सांगल्या जाल्यार तुज्या प्रोसिक्युटरांनुसार ही सेक्शनां लाया. तुम्ही आमचेर एक्टिव्हिस्टांचेर आम्ही पणजे प्रचार केलो म्हणून तुम्ही ही सगळी लायल्या. हांव लॉफी असेंब्ली हे ते रामाक तुमकां दिसना. तुमचे कडेन पुलीस ऑफिसर ना. हांव DGPक सांगता. हांव SPक सांगता. आयज न्याय रामाक मागपाक गेले आमी. रामाक जो मेरेन न्याय मेळचो ना गोंयान इच्छना. जो मेरेन रामाक न्याय मेळचो ना गोंया तुजे लक्ष आसतलें. गोंयकारांक न्याय मेळटलो. आनी असले आमचे बाबे मणकुलो भुरगो सुद्धा आयज उबो रावलो आसा. आयज आमची भुरगीं उबी रावली. आयज जाणटी उबी रावली आसा. वॉर जाले आयज आतां उबी रावली आसा. कोणाकूच थकान दिसना. कित्याक वी वॉन्ट जस्टीस अँड वी वील गेट जस्टीस फॉर रामा. देव बरें करून 2 मिनटां सुबेज दवरलेलो. तर भावनांनी भयणांनी तुम्ही पळयले की समज म्हणून एकलो मनीस तो उबो रावलो गांवांत वेगळे वेगळे इश्यूज घेवन जाल्यार केदें व्हडलें परिवर्तन घडटा. आनी परिवर्तन जाल्यार मागीर राज्य जो कारभार आसा तो बदलता. पाळो आमचे एक्टिव्हिस्ट वाटेर आसात. तुम्ही वचो नाकात. व्हडले व्हडले स्पीकर येवपाचे आसात. शंकर पळजी येवपाचो आसा. तनोज आंडवळकर येवपाचो आसा. आता तुमच्या मुखार येतले बाय ऑल्गा मिनेझीस. ऑल्गा मिनेझीस हे आमचे दोनवाडी गांवचे आनीक ताणें खुबशे तियात्र आनीक कातरां म्हणल्यात. तर हांव विनवणी करता. लास्ट टायम ते माजोर्दा पावल्ले आनी माजोर्दा ताणें बरें भाशण केल्लें. तर हांव ऑल्गा बायक सांगता. सॉरी ऑल्गा वाज कितें जाता तांची सोयरी आहा ती मंतेर आहात म्हणून म्हाका दिसलें ते ऑल्गा वाज प्लीज. देव बरें करूं. आयज म्हाका काळजांतल्यान इतली खोश भोगता की आमच्या रामांक लागून आयज वसत थंयसर आख्खो गोंयकार उठलोलो आसा. इश्टानो आयज आमच्या गोंयान करप्शन वाडलां. गुंडाराज जाला आमच्या गोंयान. आनी हाचे वयर रामा जावं आमचे हेर एक्टिव्हिस्ट सदांच बोवाळ कोत्ताले आनी रामा तांकां एक आडकोड कशी जाली. आडकोड कशी जावन दिसाचे ते रामाक वचोन मारताच डे लायट जाल्यार आनी कितें उरलां. आयज रामाची परिस्थिती सारकी बरी ना. तेका दोळ्यान सारखें दिसना. ब्रेनान ब्लड क्लॉट जाला. तेका चलोंक सारखें जायना. कित्याक लागून आयज आमकां लागून तो GMCन सफर जाता. आमचो आमदार जेन्ना तो टुरिझम मिनिस्टर जालो तेन्ना म्हाका खरें दिसलें कितें तरी बरें करतलो म्हणून टुरिझम. आयज ह्या आमदारान टुरिझम काबार केला. हांव सोबे माझार सांगता. हांव भियेना. सोबे माझार सांगता की हेणे
आमचे ट्युरिझम काबार केला ताणें चितले चितूंक जाल्ले आमच्या गोंयकारांक थंय जॉबाक लावपाक आयज गोंयकारां कडेन जॉब ना प्रायव्हेट सेक्टरान ते कामाक आसा बिलां वाडयल्या 1 तारीख सावन प्रायव्हेट सेक्टरान एक 10-12-15 हजार मेवतले मेळोन 15 हजार मेवतले ते 15 हजारान तो मनीस जेयतलो भोंवतलो वो लायटीची बिलां उदकाची बिलां फारीक करतलो काल आमकां दसऱ्याचो गिफ्ट दिला अमित शान येवन माझे घर योजना काल त्यांनी केल्या तुमकां दिसता ही स्कीम आसतली ना खंयच्याच गोंयकारांक ना ही स्कीम ही फकत भायल्या लोकांक आसा आणि काल पासून सगळो भायलो लोक त्या मिटिंगीक थिंगा मिटिंगीक आसलो कोण गोंयकार नासलो हे बसी भरून भायले हाडून दाखयतात कित्याक तेंचे फाटल्यान लोक आसा म्हणून हे करप्शन वाडना आमच्या गोंयांत आयज रामाची केस बेश्टे बारीक ते कॉन्ट्रॅक्ट किलर त्यांचेर तेचेर घालताय फर्स्ट स्पिचीन पासून म्हजें सांगलेले ते कोणाक बेश्टे धोत्तेले आनी हाचेर तेचेर घालतेले म्हणून पूण आमकां जाय तो मास्टर मायंड कोण पळय तो आमी जाणात सगळीं मास्टर मायंड कोण तो पूण आमकां सरकाराच्या तोंडांतल्यान आयकोंक जाय पुलिसाच्या तोंडांतल्यान आयकोंक जाय आयज पुलीस सगळे करप्ट जाले वचत थंयसर करप्शन जाला आमी खंय वचपाचें आमी आमचो आवाज उठयल्यार आमकां FIR करतात आमकां पुलिसाच्यो धमक्यो दितात म्हजेरूय जायत्यो आसा हांव कांतारां म्हणटा म्हणून म्हजेरूय जायत्यो आसा पूण इश्टानो आमी तर हांकां भियेली जाल्यार आमी फुडें वचोंक पावची ना आयज ताणें आमकां ह्यो स्किमी काडचे बदलेक आमकां भी काडून दिल्यार अदीक बरें बाबा घेयात थायात आनी तुमी मरा म्हणून नाजाल्यार आमीच आमच्या कोमट्याक फाशी घालून मरपाचें उरलां आतां ही म्हारगाय वाडला इतलें करप्शन वाडलां डबल ट्रॅकिंग हिल कटिंग लँड ग्रॅबिंग आयज एक्टिव्हिस्ट आसा म्हणून ते हुंय तरी भियेतात करप्ट सरकार हुंय तरी भियेता फकत एक्टिव्हिस्टांक लागून सो आमी एक्टिव्हिस्टांक सपोर्ट करूंक जाय आनी आमकां रामाक न्याय मेवल्या बगर आमी काडला हो प्रोटेस्ट तोच चालू दवरूंक जाय ते फादर बिस्माका भाशेन आयज पासून फादर बिस्माकाक न्याय मेळोंक ना कोणें ताका कितें केलां तें अजुनूय आमकां गमोंक ना सो आमकां तेच्या भाशेन तेजेर म्हणजे तेका हेजें तेजें नांव सांगून आयज पासून तशेंच आमची ती केस हे केल्ली आसा सो आमी रामा बद्दल अशें जावंक दिवचें ना आमी अशें रामाचो मास्टर मायंड मेवल्या बगर आमी हो प्रोटेस्ट अहोच चालू दवरचो सगळीं हांगा हाजीर आसलेल्यांक काळजाच्या खोलायकसान देव बरें करूं देव बरें करूं थँक्यू ऑल्गा आनीक हाज्या मुखार जो येतलो तो बाब आबेर्तीन मिरांदा इज अ सिनियर मोस्ट जर्नलिस्ट ऑफ इंडियन एक्सप्रेस आणि तो तुमकां सांगतलो की पुलिसाचो तपास आणि प्रेस आणि बाकीची सोशल मिडिया कशी कितें काम करता आणि ते कितले घातक आसा सद्याच्या ह्या डेमोक्रेसीन तर हांव विनवणी करता बाब आबेर्तीनो मिरांडाक आणि साद्या आनी सोंप्या भाशेन कितें चल्लां मिडिया गव्हर्मेंट पुलीस हांच्या सगळ्यांचें डायसेक्शन करचें Thank you. Please. Now I was a journalist, but now I do write sometimes. But I am mostly focusing on environmental issues concerning Goa. Ever since Father Bismarck was murdered in 2015, are you aware of it? Yes. Yeah. And they said it was drowning. Father Bismarck had died of drowning, and we did not say no. He did die of drowning. But the point was, who drowned him? Because Father Bismarck was an ace swimmer. I knew Father Bismarck very well. Not very close, but I knew him well because he was also actively fighting for his protection of his village at San Seva. And Father Bismarck never got justice. I personally forwarded a letter to the crime branch, signed by a lawyer, pinpointing, naming in black and white the mastermind of his murder. But till today, there was never any interrogation of that person because that person was in power. So the murderer is free, but he is not in a position to even talk today. Most of the people who are involved in the murder have died and gone. Only the mastermind is alive, but he is in a vegetative state. You know all of you know who he is. I don't have to name him. Like the mastermind of the Rama Kankondakas, you all of you know who is the mastermind.
But we cannot name him because it's the duty of the police investigation officer. See, I'm a journalist. I do we do our own investigations. So I cannot accuse XYZ for committing the brutal attack or the murder. It is a police duty. The investigation officer, after taking the statement of Rama, what happens? On 3rd October, Rama's statement was taken. Immediately the mastermind calls the police. Hurry, give me the copy, Magadi. And he takes that and gives it to the media and tells them, but he did not mention mastermind. I am not involved. I am not the one. So, is it a duty of Rama to name the mastermind? Whose duty it is to find out who is the mastermind? Why is the police quiet? And what is the Home Minister doing? Who is controlling the police? Is it the Home Minister or this mastermind? But I don't think Home Minister has got control over the police because the orders are given by the mastermind to suppress, distort, by the media, whichever the corrupt media. There are all honest and sincere media here. But the corrupt media, they planted this news. Fake news. Godi media is very prevalent today in this country and also has become prevalent in Goa. So this media, I'm a journalist, I'm feeling ashamed of them. But they are not journalists. They are only pimps. They're pimping for this corrupt politician. So that your opinion and everybody's opinion changes on Rama Khandgonkar. So who becomes the culprit? Not the mastermind. Rama is at fault. It's a personal enmity. So that is the angle what the police are trying to give. My request to the Director General of Police is, how come your IO, investigation officer, leaked the statement of Rama before even the investigation is complete? You have to take serious action on the investigation officer for having leaked. Even if there's a pressure from the politician, then the IO has to declare who is the politician who forced him to leak the statement. And nowhere in the statement, third was the statement given by Rama, fourth I met him. He has not named any mastermind. And he has clearly said, because he was under some continuous pressure from the police to give a statement, even though he was mentally stressed, he was under trauma, mental trauma, he was under mental stress, he was physical pain, he had the head was paining, the eye clot, blood clot was there. You know what happens when you are brutally attacked. And yet they want Rama to give a statement. Even his speech was blurred, he could not speak properly. So we were requesting the police, please wait for some time, let him recover a bit, be physically fit, and then you take the statement. What was the hurry? Because the mastermind wants him in this condition to give a statement, so that he can twist and manipulate the statement. So this mastermind stands exposed. And we have been demanding to the police that all the call records of these assailants, those who assaulted Rama, whom they were taking the orders. Whom they were taking the orders? They were taking orders from the mastermind. The clips were sent to that mastermind or his cronies. They were repeatedly taking photo, videos and sending somebody. So till today, why are you not interrogating those assailants, those attackers and getting the call records? Call records by mandate under Telecom Act, they have to keep the call records for 2 years. All the voice messages, videos, photographs, text messages. So the police is in a position to collect the records. But the police is not willing to act because they are under pressure from the mastermind. So mastermind is now getting exposed, more and more exposed. And I request Mr. Pramod Sawant, you are the Chief Minister, please show your spine. Or you declare you are spineless. Then we know people of Goa will get up and stand up and take the law in our own hand. If you fail to do so. See, we are peace-loving Goans. We have always been peace-loving. But violence has been unleashed on us. We are forced to come on the streets. It's the duty of the police to act on the criminals, not us to come on the streets and ask the police to act on the criminals. So Pramod Sawant, please do your duty. DGP, please act on the IO who is biased, who has leaked the statement. Even before giving the family the statement copy, they have already leaked it. And I am sure justice will prevail as long as we are united and ready to fight this battle. Thank you very much.
हांवें बाब फकत जर्नलिझम करना पूण आमकां कळसो नाका गोवा एगेन्स्ट डबल ट्रॅकिंग कोल आनी तो झाडाक लागून झगडटा. तुमकां खबर आसतली भावान आनी भयणांनो जेन्ना खापरेश्वराचें देवूळ काडलें आनी तो वड काडलो हेच मनीस बाब एरन फेर्नांडीस आनी बाकीची तांची व्हडली सगळी टीम गोवा ग्रीन ब्रिगेड म्हूण ती कोर्टान गेली हायकोर्टान गेली. आमच्या मदीं आसा युथ प्रेसिडेंट ग्लोबल फोरम रोमी लिपीचो अभियानाचो तशेंच कन्व्हिनियर ऑफ गोवा नीड्स मायनॉरिटी कमिशन म्हूण एक संघटन आसा ताच्या वांगडी बाब मॅथ्यू आल्मेदा तुमकां 2 उतरां सांगतले. बाब मॅथ्यू आल्मेदा. देव बरें करूं मार्यान बाब कानान फुकले म्हाका कितें उलोवंक दिवं. हांव पयशिल्लो न्हू हांव पोस्तोडचो आनी एवरी डे हांव सुकूरसान सालयच्यान वयतां आनी सुमार सगळे राती हांव सालयता आसता कित्याक म्हजे इश्ट आसात हांगासर. हांव पुरको न्हू आनी भुरगेपणांतल्यान ह्या गांवचे म्हज्या वांगडा शिकल्यात म्हज्या वांगडा वाडल्यात. ह्या गांवान हांव भोंवलां तेन्ना बसीन येता जोझफ बास म्हणून आसताले आमी तातूंत येताले तेन्ना काय बरें रान रान केन्ना हांवें पोक्युपायन साळ म्हणटा तें जिवितान पळोवंक नासलें तें ह्या गांवान हांवें पळयल्लें. गार म्हणटा तो एक दीस चुकोन आमगेर येयल्लो पूण जायते तांचे घोंटेर हांगासर पयल्ले. आनी ह्या तुमचे क्रीक आसात जायते थंय गोरून पासून येतात. आयज इल्लें इल्लें करून तें ना जाता आनी परवरी गेलो जाल्यार गोंयकार मेजून मेवता. भायले सगळे तुका अशेंच दिसती पडटा. काल एक येवजण इनॉग्रेशन जाला न्हू म्हजें घर वय ताच्या पायचेंच घर तें. हो जो अमित शाह येयल्लो ताचो चेडो कांसावले गांवांत बिचाचेर इल्लिगली हॉटेल बांदता. सपासिंग ऑल लॉज ऑफ CRZ आनी सगळें सोडून आनी हो आमकां आमचें घर म्हणून येवजण इनॉग्रेट करूंक गेला. हातून कितल्या गोंयकारांक तें मेळटलें हें कोणें विचारलेलें. आतां हांव ST समाजाचो रामा बाबूय ST समाजाचो. हांव रामा बाबाक 2 वर्सां जालीं वळखता. ताणें म्हाका हातून फुडें काडलो आनी ताणें म्हटलें मॅथ्यू बाब आमी दोगांय मेवून ST समाजा खातीर झुजया आनी आमी जायत्यो येवजण्यो तयार केल्ल्यो. ताका अटॅक जावचे आदीं तो एक अवॉर्ड सेरेमनी स्टार्ट करचो आसलो. जे एक्टिव्हिस्ट आसात राखणदार म्हणून तांकां तो ते इनाम कितें तरी करचो आसलो आनी ते कितें वार करता तें सांगचो आसलो. ताच्या आदींच ताका मार घातलो. व्हिडिओ तुमी सारको पळयला ताका मारतना ते म्हणटात ताका तूं आनी राखणदार रे काय म्हणून. हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदतां आमी ST समाज ह्या गोंयचे धर्तरेचे राखणदार. 10,000 वर्सां मायज आमचे पुर्वज ह्या जमनीचेर आसले. ही जमीन तांच्यांनी राखल्या. ही शेतां आसा ती तांणी केल्या. हे दोंगर सांबाळले ती तांणी केल्या. आनी तुमी कोण येतात आमच्या समाजाच्या एकल्या वांगड्याचेर मारपाड करतात ती तुमी रामाचेरूच न्हय आख्खो ST समाज जो आसा तांचेर तुमी हल्लो केल्लो आसा. सगळ्यो येवजण्यो तुमी इनॉग्रेशन करता. आयज पासून 60 वर्सां मायज जालीं गोवा लिबरेशन जालें. ST समाजाक जागे तुमी रिजर्व करून दवरल्या. भायले लोक गोंयान येतले भाटांक येतले भाटांची म्हारगाय वाडटली. आमी खंय वचपाचे खंयसर म्हणून जागे घेवपाचे. द गव्हर्नमेंट हॅज नॉट येट डिक्लेअर्ड एनी लँड एज रिझर्व्ड फॉर द ST कम्युनिटी. आणि हे मन असले आमच्या रामा बाबाचे. तशें आमी दुसरे गोंयकार आसात. आमी कितें उलयलें जाल्यार आमचो ताळो दामूंक ते रोखडे फुडें सोंपतात पूण न्याय दिवपाक तांचे कडेन जायना. आय गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल. वन पर्सन विथ अ फेक ID सेड समथिंग अबाउट अ पर्टिक्युलर रिलिजन. मागीर ते तांचे त्या धर्माच्या नॉर्मे ते दल आनी कोण प्रेमी आनी रोखडे ते लावर्स रोखडे तांकां व्हॅलेंटायन्स डे नाका ते पूण दुसरे प्रेमी जावन येतात. ही फेक ID पुलिसाक सांगतात विदीन लेस दॅन 24 hours ही फेक ID कोणाची ती सोदून काडून त्या मनशाक धरून पुलीस पावना हे दल पावता आनी ताका उठा बशी करून ताका माफी माग म्हणून सांगतात. आनी ह्या पुलिसा कडेन आतां तो मास्टर माइंड कोण आनी कोणे तो मारला ताणें व्हिडिओ काडून कोणाक धाडला ते अजून सोदूंक जायना. दिस इज
not only illogical, this is disgusting. कोणी पिवन केन्ना चड टायट जाला? हा, चड मारल्या उपरांत ओंकार येता अशें दिसता पूण येना. आनी मागीर ते तोंडा कडेन ताळ्या कडेन कोडसाण आनी हुंय हिंगा थंय जळोंक कशें लागता, उलपोता. खबर आहा न्हू, आयज काल आमचे जे प्रशासन कोत्ता आनी जे पुलीस कोत्ता ते असलें जालां. भितरूय दवरल्यार ते अवघड आनी भायरूय काडपाक मेळना, असली परिस्थिती जाल्या. हांव एक्टिव्हिजमान नासलो, भियेतालो. पयलींच सांगता, रामाबाब म्हणटालो आपूण भियेना, पूण म्हाका अजुनूय भिरांत दिसता, भियेतालो. पूण हे एक्टिव्हिस्ट मारियान बाब, फिडॉल आसा, दुसरी हेर आसात, एंटनी बाब, प्रतिमा, रामा, चड करून ताका हांव सदां एक भाव कसो मानता, कित्याक तो आमच्या समाजाचो म्हणून. तांकां पळोवन, तांचे धाडस पळोवन हांव फुडें सरलोलो. हांव ताका मेळूंक गेल्लो. दुसऱ्या दिसा पुलिसांनी सांगलें ताका मेळोंक जायना, पूण ताच्या आदल्या दिसा हांव मेळूंक गेलो. एक दोळ्यान ताका दिसती पडना, सो पळयतालो म्हाका. रामाबाब म्हटलें मॅथ्यू, मागीर दुसऱ्या दोळ्यान पळयलें, अरे मॅथ्यू. आनी आपली आवय, ताची आवय आसली, म्हणटालो हो आमच्या समाजाचो चेडो हा म्हणपाक लागलो. आनी ताणें म्हाका सांगलेलें, मॅथ्यू म्हाका दिसता वयर कोणाचो तरी हात आसा. ते पुलिसांक कितें ताणें रिपोर्ट, मिसलिडिंग रिपोर्ट धाडला तो हांव नको. म्हाका रामान पर्सनली सांगला, देर इज अ मास्टर माइंड. आनी तो मेळोसोर आमी सुसेग घेवचे ना. आतां सांपडोवंक कित्याक गरजेचें? तुमच्या गांवांत तुमी जाणा, एकल्याक जोडून मारलो, आवाज केलो म्हणून. आनी जायते कडेन हें जाता. कडे फाल्यां परवा आमकांय धमक्यो येयत. आमी जायत्या कारणांक लागून झुजतात. तुमचे मदें उठोवंक सोदतले. आमचे तरणाटे भियेतात. सगळेच आतां चिंता, SSC जाली, 12th जाली, ग्रॅज्युएशन जालें, गोंया सोडून धांवपाचें, आनी पोत्तून येवप ना. Is this the future we want for Goans? Do you want the youngsters to leave Goa and run away? I'm telling you, we are being pressurized, even I'm being pressurized to just do whatever Portuguese passport and just run away. I don't want to. This is my land. This is the land of my ancestors. And I will not leave this land, even after no pressure. पण हांव सांगता, म्हाका मारून फोंडान घातलो जाल्यार फोंडांतलो उठोन कोणें मारला त्याच्या गोळ्याक धरतलो. ही धमकी हांव सदां आयकता. कोण सांगता जाणा, म्हाजी आवय. आपणाक कितें जालें जाल्यार आमी साश्टीकार, म्हाका कितें जालें जाल्यार हांव जाल्यार ताका सोडपाची ना. वाटेर दिसती पण गोळ्या धरतली. आनी हे ST समाजाचेच मान्य आसा न्हू. राखणदार आसा, गांवकार आसा, गांव पुरुषा, देंवचार आसा, सगळे आसा. हांव कोण जातो तो हांव नको, पूण गोळ्या धरतलो. दिस इज माय प्रॉमिस. We should not spare these people who make our living a hell. This is a heaven for us. Goa is a heaven for us. We will not tolerate to make it a hell. Thank you so much for giving me this opportunity. भावानो आनी भयणानो, ST समाज म्हणल्यार आमचो मूळ समाज, ह्या मातयेंतलो समाज. आनी ह्या मातयेंतल्या समाजाक जेन्ना ह्या धर्तरेक समज म्हणटा ताका दूख लागता तेन्ना तो उबो जाता. आनी ते रामाक हाजे पयलीं कितलेशेच रामा जावन गेले. मंगेश म्हणटा तो मेलो, दिलीप म्हणटा ताका उलुपान मारले बायणीच्या आंदोलनाक. अशे नीज गोंयकार जेन्ना ह्या धर्तीचेर कितें अन्याय जाता, अत्याचार जाता, तेन्ना ते उबे रावतात. आतां हांव विनवणी करता, बाप आमचो एरन फेर्नांडीस हो भुरगो खरेंच हाजें कौतूक कितलें कोता तितलें बरें कमी. कितें जाता की आमी फकत प्रोटेस्ट काडटात आनीक कितें म्हणजे पेपराचेर बरयतात, पूण हो मनीस जो पळय आसा तो लॉजिस्टिकल फायट करता. लॉजिस्टिकल फायट म्हणल्यार कितें? ही टेक्स यू टू द कोर्ट. आनी हो केन्नाय पळय भुरगो कितेंय मॅटर आसूं, खंयचें शेताचें, भाटाचें, दोंगराचें नांव आनी झाडाचें, हो एरन फेर्नांडीस हायकोर्टाक सगळे जे लिडिंग एडवोकेट आसता तांचे बरोबर आसता. व्हेरी व्हेरी हायली नॉलेजेबल मिस्टर एरन फेर्नांडीस, प्लीज. बरें बरें. गुड इवनिंग एवरीवन. मातशें इंग्लिशीन उलयता राग धर नाका. बट कितें म्हणल्यार एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट मास्टर माइंड न्हू. एक्चुअली अरे पळोवपाक गेला न्हू, आनी तेकाय सांगूंक सोदता डायरेक्ट. आतां आयक कितें म्हणटा पळय ते, तूं मास्टर माइंड न्हू.
कित्याक मास्टर माइंड विल डू द परफेक्ट क्रायम एंड ईच एंड एवरी वन कोण आम्ही रावले पळय हांगा सगळ्यांक खबर आहा कोण पळय तूं सो तूं एक्चुअली कायद्या प्रमाणे पोवंक वयशीत तूं मास्टर माइंड न्हूत यू जस्ट हॅव लिटल बीट ऑफ क्लाउड एंड लिटल बीट ऑफ मनी इन युअर पॉकेट and some connection with the CM maybe who is handling the home ministry. So police तुमचे बोल्सान ना तेका लागून तुझे नाव येवंक ना ऑफिशियली पूण सगळ्यांक खबर आहा कोण पळय तूं. Now if you look at global issues, no, whether it is the Middle East and everybody knows what is happening in Israel. If you go to South America and the destruction of the Amazon rainforest, if you go somewhere, everywhere in the world to history पोवंक वयशीत न्हू ते कोण कोण मेजर कोण ते व्हडले वर्ल्ड लिडर्स जे आहा पळय ते ती पाडूच घालतात एवरीबडी इज डिस्ट्रॉयिंग एवरीथिंग अँड दोज फ्यू हँडफुल ऑफ पीपल जे आहा पळय ते हू आर फायटिंग अगेन्स्ट ऑल दिस करप्शन अँड इलिगॅलिटीज अँड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स हू आर ऑल दीस एक्टिविस्ट अराउंड अस राईट नाव दे आर द पीपल हू विल बी टार्गेटेड Rama was one such person, is one such person, sorry. He is now in hospital, so his activism work is little bit on hold. But I am sure he is going to come back and he is going to continue doing what he is doing. पूण हांव कितें सांगूंक सोदता तुमकां सगल्यांक that while there are a few activists doing what they are doing, and if you keep the activists on one side, एका हातीन तुम्ही activists दवरशीत न्हू गोंयान हा पळय ते आनी दुसऱ्या हातीन तूं हे पळयशीत तूं कितले ते illegalities आहा. It is not possible for these few people to do what they are doing, to be able to make an effect which is of any use. Which is why each and everybody over here, I'm very young, I'm sorry to have to say this in this kind of a way, everybody has to become an activist. And we cannot rely on only Rama and Marian and Fidal and somebody else and Shankar and everything to do our work. Zaujana de. Because by the time we decide to get up, no, it will be gone. And this beautiful Goa that we have, kaba jatele. I only want to say one thing. Let these gatherings keep on increasing. Let the awareness keep on spreading. Let us understand the value and respect that all these activists are doing to save our Goa. They are not doing this for themselves. Nobody is getting anything for themselves directly. They are doing it for each and every one of us. आता इतले लोक येयले पळय हांगा बट तरी हांव सांगता स्ट्रेट ऑनेस्टली I would have liked to see a lot more youth over here. Is this the only generation that values Goa? Who is the other people in my age group younger than me in school and colleges? What are they doing? I want to ask them also. तुम्ही कितें करतात रे? तुमकां लागना तुमकां मोग ना गोंयांक? Is this the only generation that bother about this? Once the generation ends, then what? You're going to be happy with your mobile phones and the lack of trees, the lack of our forests. See the things that are happening in Goa, and all the ministers are involved directly. Whether it is Vishwajit Rani, now Gopak maka problem na. I know, and everybody else knows they are crooks. Whether it is a declaration of the Tiger Reserve, which is going on for the past I don't know how many years. You want to sell land, that land will go because the buffer zone for the Tiger Reserve. So फायलोच गायब केलो. FIR is against unknown people. Are you filed FIR against him, man? He is the person responsible for that. Made river is diverted. The main source of water for our state gone to Karnataka because they have got a sugarcane crop that needs a lot of water. So you rob our river. They are fine with that. Coal hub, Made, Molem, sorry. Our wildlife sanctuary केन्ना डिक्लेअर केला तो 1978 तेन्ना लोकांक खबर कळली that is important to save this type of forest, a major corridor in our western ghats. तेन्ना 78 आता डिनोटिफाय करता तुम्ही इतले सगळे पाड घालून सगळे झाडां कातरून सगळे काबार करून. Now there is no value for it, when at one point of time they realized there was a value. You're erasing the proof that tigers exist. Tiger केला tourist आणि ऍक्टिव्हिस्टाक केला क्रिमिनल. हे आता गोंया आमचे आणि these are the people we are voting for. कितें उरला कितें आता म्हाका सांग तूं. There is not a single thing in the state that is good that is happening, that any of these guys who are in power are responsible for. Nothing good is happening. So my only plea, हात जोडून तुमकां सांगता, whoever is over here, tell your kids most of all,
and the young people in your generation, because I think they are the ones who need to be told the most. I think everybody who here is very well connected and they understand the value. That's why we are here. It is that other generation that seems to be a little bit disconnected. And as long as only we are here, then the crowds will not be as much as they should be. And the next generation will not fight with the same vigor, love, and attachment to the state that we have. इतलंच सांगून हांव थँक्यू म्हणटा. देव बरें करूं. थँक्यू ॲरन. ताणें सांगला पळय, गोवा इज इन रियली डेंजर. आमी सदांच मोबायल घेतात, टायमपास करतात, हे रील पळय ते रील पळय. पण आज तुमी रावात, सगळे स्पीकर तुमकां कितें आतां गोंयांत घडटा पळय न्ही, दे गोइंग टू डिस्क्रायब यू ईच अँड एवरीथिंग. ते तुमी तुमच्या घरात जे पळय बारीक भुरगे आहात, यंगस्टर आहात, तांकां सांगपाक जाय. कित्याक आतां गरज आसा सगळ्यांनी उठपाची. A to Z घरांतल्या सगळ्या जाणट्यांनी नेणट्यांनी सगळ्यांनी उठपाची गरज आसा. तुमकां खबर आसतलें की विल्बर डिसोज आपलो विल्बर टिकलो, जो क्लायंट टिकल्याचो भाव, तो सुकूर हिल कटिंग जावं, मागीर ती सिवेज बी उडयतात ताजेर जावं, मागीर बाकीचे बारीक बारीक इश्यूज जे पळय आसात सुकूर, ते तो घेता, ताका विनवणी करता. बाब विल्बर टिकलो हांकां की ताणें 2 उतरां उलोवचीं. Good evening. Nice to see such many of you all here. And I'm sure you all have heard of Rama, right? For quite some time now. He's been an activist for very long. I know him from 2015 when we first entered Aam Aadmi's party office, together. And since then I know him. And he's been very active. Of course, I got out of it because I couldn't take the dictates of the Delhi walas. So I got out. And then he continued. He was the coordinator for 40 constituencies, because he's an engineer by profession, and he was doing a good job for Aam Aadmi then. But then something went wrong. I think he did contest on them, and it didn't happen. But whatever. Then he started activism, and during COVID, I remember he asked me, "Dilbhai, whatever way you can help me," because see, Rama is coming from sort of financially not very sound. But he wanted to do something for Goa and serve Goans. So COVID time, he organized a vehicle from somebody. He asked me to help him somewhere. I said, I can give you petrol. I have a petrol pump. So I'll supply you the petrol. You do your work. And he did a lot. And he exposed that oxygen shortage, if you all remember, COVID time, And he took up a lot of issues. His own sister-in-law also had a issue, I think, in GMC those days where some things were fabricated. So things were not, he could see wrong things happening. The government was not doing their job properly. And then he started bringing up issues with some of our mantris, who in power, they just want people to be suppressed. So Rama didn't give in to them. He did his best. He exposed a lot of things. I remember we used to travel to the coal issue, all over Goa, wherever he had to go and speak, we used to be together. So whatever Rama could do, we have done. Until today, he's going on with his good work. And what has happened is very bad. Coming to Sukuro and Porvorim constituency, I was the founder member of United Porvorim Citizens Forum. We had set up our office and we have taken issues of hill cutting, fields filling, because even I have taken matters to the High Court. Then we have also one ban here, I remember. It was going to be a motorable ban, in Salvador del Mundo. We stopped it. I had to go to NGT. I personally went myself, represented, and we got that order in our favor. So that was stopped. Otherwise, there was some casino thing being planned, a jetty sort of to come up, and they wanted to use that bund. Yeah, somewhere close by. So now, latest what has happened is, if you all have heard, there was a sewage system. Sewerage was being dumped in our Sukur hill, which was stopped, by our neighbor who complained, he was chased. Now I'm saying all this is happening under the guise of our local MLA. Because when you're in power, you know what's happening, because you have intelligence giving you reports, right? And when you know things are happening, why are they going on? So there is a connivance with the local punch members, the sarpanch, and of course the boss is the local MLA because he dictates. So all these things which are happening is not right. And it's only happening because there is some connivance, right? So now coming to Rama's case, the investigation part, because I just happened to go to the reports these days, and I met him on the 4th with Abitin. We had gone there, and now I have come to know, because the investigation says that Rama has not named the mastermind. But did the police ask him who is the mastermind?
So I don't think that question was asked to him, who's the mastermind. But the report says that Rama is not named any mastermind, you know. So could be those people who have attacked him, they are the ones who took action on him, and for what reason they would take. Now, I have come to know from my sources that there was a guy in a pink shirt who grabbed Rama and punched him on his eye, you know, and then someone hit him on his stomach and all. Now that pink shirt wala, who is he? Because he told Rama, तू आमच्या आमदाराचेर हे करूंक सोदता, त्रास करूंक, आमच्या आमदाराक त्रास करूंक सोदता. What does it mean? And why he had to take the name of Amdar? Now who is that Amdar? Okay, so see, these are the small things where the police have to go deep into it and find who the mastermind is. Another thing I remember, because some years back in 2018, you know, there was floating cottages taking place in Chorao, and where Rama, myself, I don't know if Dipesh was there, we took out a press conference, and there we pinpointed to the master. We wanted to know who's behind this, and of course that project belonged to Mr. Rohan County's brother, Mr. Rajesh County, that's for sure, because we brought it out in the press conference. And there we, after that, Rama's car was damaged. Soon after that press conference, there was a big boulder on his car, thrown at home, okay? And there was one girl working for that office, I think Mr. Rajesh County's office, Prachi Chopdekar or something, okay? She even tried to seduce Rama, asking him to come for a cup of coffee. So that also, it's in public domain. If you Google it, you'll see that video, it is there. So all this, and after that some incident happened where Rama's 2 cars were burnt, you know. So if you put the dots together, you'll find there is someone behind Rama's attack today, and even then, because Rama is to bring out issues. And when he's to bring out issues, something is to go wrong. So now I am asking the Home Department, and of course Kapareshwar temple, if you all know what he has done, he has spoken, the Avitin also was there to save the tree. I happened to be there once, you know, when that Naga Bhatt came of theirs. I think Dipesh called me and I happened to be there, I went there. And now Kapareshwar also issue Rama had taken very strongly. So all these guys who attack Rama, they have used these words, Kapareshwar, Amdar, and two words for Rakandar, because at our time, we were supposed to float a Rakandar political party. You know, we were supposed to go political. But we had a few moles in our organization. So I backed out. I said, no, if these moles are going to destroy our future plans, I said, I'm not for it. I got out. So thing is, whatever good Rama wanted to do, and along with many Rakandars, you know, Goenche Rakandar, they have been all over Goa trying to set up something. But then there were these guys with money power, muscle power, and some top influence would override it. So I told Rama, forget it, Rama, let's do activism. Let's let the people know the truth. We will fight for the rights of the people. We'll expose, and then we will. So now coming to the investigation part, Avitin has explained to you all, the Home Department, okay, should go deep into this investigation, put the dots together, fill in the blanks, and get the mastermind. Whether it's 1, 2, 3, whoever, because this is the job of the mastermind along with his associates. Thank you. थँक्यू. सगळ्याकडे मागता प्लीज वचनाकात. आता शंकर पोलजी ऑलमोस्ट बेती पावला. ही इज आवर कन्व्हिनियर. गोवा एगेन्स्ट गुंडाराजाचो तो कन्व्हिनियर आसा. ही इज गोइंग टू एड्रेस यू. वचनाकात. तुम्ही पळयला आसतले शंकर पोलजी हो सदांच मिडियाचेर आसता. तर कोणाक पांय बी वळला जाल्यार प्लीज हांगा बसात. जाणटी कोण आहा ती. म्हाकाय खबर आसा की 7:30 आमची चालू जाल्ली आता साधारण 9-10 मिनटां आसात. तर फुडल्या सुवातेर हांव तुमचो गांव भाव गॉडफ्री डिसोजा हाका विनवणी करता की ताणें 2 उतरां सांगची. जेफ्री डिसोजा. There is a saying in English, it's never too late. As Goans, this can be your name on the placard. Anytime. Tomorrow it can happen to me. The following day it can happen to anybody. I'm not talking against any political party, nothing. But only thing is, as Goans, we have our fundamental rights. We are living in a democracy. Okay? Nobody can suppress us. Asun basun वेळ आसा, जायतो वेळ आसा. भाव बहिणो इश्टानो, एकठांय जाली, एक तर मूठ केली, कोणाच्यानूच उकडूंक जावची ना. एक वोट केले पोट फोडटले. ओके,
एक मूठ करून एकठांय जावया and we have to show people a change. That's why we are all here. It's so nice to see so many Salvador Dumun people. पहिले बडी मजा जॉन म्हाका दिसता पहिले बडी पळयला. Okay, and I really hope आचेर मजा ना येना जाल्यार पुरो म्हण नेक्स्ट टाइम. Okay, कित्याक उलोवप पाना सो वी हॅव टू टॉक. आणि म्हाका एक न्ही जास्तीत वाजान एका तियात्रान कांतार म्हणलेले मे बी 30 years बॅक. तेन्ना पासून गोंयकार उठोंक ना. आतां तरी उठात उठ गोंयकारा न्हीद लाय जाल्यार उठ गोंयकारा न्हीद लाय जाल्यार उठ. अरे उठ गोंयकारा न्हिदो नाकात रातचेच न्हिदात. ओके, अँड वी हॅव टू सपोर्ट Gundaraj. We have to go against Gundaraj. Whoever is against it, whoever is for it, sorry, we have to go against it. Okay, viva Goa. आम्ही म्हणतो जाणे गोंयकाराचे आमचे गोंयकाराचे न्ही आमचे गोंया. Goa is ours. Nobody can take it away from us. Thank you very much. देव बरें करूं. थँक्यू जेफ्री. आता बाय फिदोरान तुमकां बारीकशी स्पीच पयली दिली, पूण ते आतां आनी कितें सांगपाक सोदता की बाय फिदोल आतां अक्रॉस गोवा वेगळे वेगळे विशय घेवन येता. आनी हो विशय जो आसा गोवा एगेन्स्ट गुंडाराज आनी जस्टीस फॉर रामा आनी जस्टीस फॉर गोवा हे ताणें सामकें कळक धरलां. तर हांव विनवणी करता बाय फिदोल पेरेराक ताणें 2 उतरां उलोवची. ताजे नंतर म्हाका दिसता ही वॉज ऑलमोस्ट रीच शंकर पोळजी, तो तुमकां मागीर. ओके, सो वील फिनिश इट व्हेरी सून. डोंट गो अवे. तुम्ही न्हिदेत आसतली न्हू. भूक लागल्या म्हाका लागल्या. आता व्हडल्या हाटल्यार रावता मुखार आलो न्ही तूं बेजार येयलो आसतलो आयकून सगल्यांक गेले. इन शॉर्ट हांव तुमकां कितें सांगो सोदिता. प्रॉब्ली ऑल नो आमी एवरी नाव एंड देन रामा मोगली आसताय. आयज हांवें एक व्हिडिओ काडला, तुम चोयल जाल्यार खबर ना कित्याक काल एकल्याक गेलो व्हिडिओ येयलो आनी तो व्हिडिओ अशें करून दिसता म्हाका तेका नागीन म्हणचे मुकोणा ओ 2 तोंडां मांडोळूय म्हणचे मुकोणा. कित्याक मिडिया म्हणचे कितें अरे हूंय अरे तू फुडें यो. आता हितून बारीकश्यो वस्तू ज्यो आहाय त्यो तुमकोडे खबर ना. आमी हो प्रोटेस्ट काडला फोकाण सायडीन दोन एक सिरियसली टेक अ नोट. आयज मिडियाचेर म्हणजे काल मिडियाचेर एक स्टेटमेंट सर्क्युलेट जाता आनी हांव म्हणा सगळे मिडिया तेश म्हण देर आर सो मेनी मिडियाज हू आर रियली डुईंग अ गुड जॉब आनी वालोर तेंकां आनी तेच मिडिया लागून आयज गोंयांत कितें जाता तितलें तुमकां कळटा सारकें तुमकां पावता. आयज तुम म्हाका कळटाय कित्याक मिडियाचेर चोय न्हू आनी हांव दिसती पडना म्हणपाक नाका मागीर सायज चोयल्यार हांगा थिंगसोन दिसती पडपाचें. सो हिंगा आतां तुमचो एक काली मिडियाचेर बारीकशें एक स्टेटमेंट सर्क्युलेट जालें की रामान कॉम्प्रोमायज केलें म्हण. तुम कोणाक दिसता इतू तुमी रामा चोयला रामा कॉम्प्रोमायज जावपा मनीसू हा. बट एक स्टेटमेंटाचेरू आख्खें गोंय नर्वस जालें. कितलीशीं फोन कॉल्स आगो रामान आपणागे स्वातूय कोण हायल मुगो म्हण. आतां हांव तेंकोय जालें बाबा तुमको कितूक येयले ही रामा न्हू सारकें न्हू. जेन्ना ह्यो गोश्ट्यो एशको आवाज बरो येता वा एशको आवाज बरो येता. सो रामा एक मनीस जो जायते मुद्द्याचेर झगडलो. हांव एक्टिविजमा एचनी पयलीं झगडलो. I was into social work and I was never into this media thing. आमगे बारीकशें कितें कोतालें सुण्यांक गेलें माजरांक गेलें तें चलें मुगेलें. And I was never into media show. But when I saw my capability and ability, तो ह्यो मिडिया चोयला न्हू
ही इज अलर्ट गोन्स. ओके, आता हांव मिडियाचे येवपा पावलें बिकॉज ऑफ सच मिडियाज हू प्रोमोटेड मी आतां दामोदर आदला गोवा रिपब्लीक. सो दे हॅव हेल्प मी टू कम अप टू रेज माय वॉइस आनी लोकां मुखार हाडपाक. आता जायते मिडिया आहाय ते तर आमकां हायलायट केले व दाखयले जे आमी मुद्दे घेताय. आम कितें वायट केलें न्हू तेंय दाखयाय तुमी, बट आम कितें बरें कोत तेंय दाखयाय. सपोज आम कितें वायट कोताय आम स्टॉप कोनाय, बट जेन्ना वायट कोनाय तुमी यु नो मॅन्युप्लेट कोताय, तेका बरो मसालो लायताय आनी सारकें तोडसून बोडसून सारकें फ्राय करून दिताय लोकांक. आनी लोकांक दिसत कितें हांव होऱ्यानू केलें काय म्हूण, बट तुमकांय बी ती करपाक गरज होऱ्यानू तेम केलां ना. आतां रामा तेतूसू फॉलो केलें, तो हुंय जेवपाक गेलोलो, तो दुसरे कामाक गेलो जेवपाक गेलो, तो तेका फॉलो केलें आनी फॉलो करून ते रेस्टॉरंटा कडेन थिंगा पावले जेवपाक. जेन्ना ते जेवपाक पावले दे वर देर, दे वर अनमास्क्ड, म्हणजे तेमी तोंडां बी कांय घालना. म्हणजे तेंगेलो कोणू जाल्यार गॉडफादर आहा तेणें सांगिल्लें सर अरे हांव चोयत रे तूं वच रे मुखार म्हूण, हें मूळ आसतलें. आनी तेतूच ते म्हाका करपा येयल्ले जाल्यार हांव एकले आपूण घेवन वयतालो म्हजे बारबर. रामा धाकलें पिले शाम गेले तेका तें जावं ना, पण मुगे साय चोयल्यार तें 10 जाण येवपाचें. बट ओवर ते रामाक मारलो आनी मारता आसतना तुवें चोयलें जाल्यार फाटल्यान पॅशन ऑफ क्रायस्ट जेश कोन येताय न्हू म्हाका तेश कोन येयले आनी ते रोगोत किणेलें. सो तुमकां एक चाबकाचो एक जण दिल जाल्यार कितें जातलें? तुम स्वर्ग चोयतली मुगलें एक पळ जाल्यार. आतां रामा गेलो इशू सांगो तुमकां, हें तुम चोय ही हाट चोयल्या रामागेली तुम दिसती पडलेलो बंद म्हाका ही रामागेली फाट. ओके, सो रामा एशकोन मालो की आजून देखून ते माक न्हू गेलो नाय, आजून देखून ते माक गेलो नाय. हांव आतां ओडो सिस्टरांक दाखयतालें हे आजून देखून ते गेले रोगताचे जे किणलोलें ते माक गेलो नाय. ती दूख आसता आनी दूख जाय तें आसता. आम दांड को हाडलो जाल्यार हुंय आमगे गुंड येता आनी ते दुखोता जाय दीस देखून दुखोता. सो तेका जेन्ना माल तेदो ती दूख रोखडी वचोंक शकता. हे मिडिया मॅन्युप्लेट कोताय बहुत थोडे जे पुलीस आहाय ते मॅन्युप्लेट कोताय स्टोरीज तेंका जावना आनी तेंका ते कळोना. सो जात तेका दूख कोटा. थिंग जेन्ना तेका मारलो तेका सांगिल्लें तेका विचारलें तूं गोंयचो राखणदार जावपाक सोदीत काय म्हूण. जेन्ना तो मुद्दे घेता जाल्यार तुमी चिंतपाक गरज राखणदार जावपाक शकत काय म्हूण कोण म्हणून शकता? हेचे आमदार. सो ही सुपारी कोणे पूण दिलो हा राखणदार गोंयचो जावपाक शकता म्हणजे तूं गोंय राखो शकता जावपाक जाय तुका राखणदार गोंयचो म्हूण तेका मारलें. दुसरो तो कितें म्हणटा आपणागेले आमदारा नांव पेडे कोता म्हणजे खंयच्या आमदारान धाडलो काय तेका? सारकें ना? आमगे आमदारांगे नांव पेडे कोत तूं म्हणटा विचारता. सो हेमी पुलिसान तेका सोदून काडपाचो तेच पायी आमदारूय कोण तो सोदून काडपाचो ओ जावंय जाल्यार थिंगाचो हे पुलिसान सोदून काडपाचें. आमदारागे नांव पेडे कोता खंयचो आमदार खंयचो कोण तो आमदार नांव सोदून काडपाचें. तो पुलीस आमको विचारताय मास्टर मायंड हे कोताय ते भाशेन आम नांव सांगल जाल्यार हाल्या दोन उदक घातो दिसनाय. रेप जाले आयज सिद्धी नायका जस्टीस मेळ्ळी सोदून काडा हितू जाल तेंकडे. चोरां सोदून काडटले दिसताय तुका? चोरां लिपयतले न्हू. सो आमको कितें एक्सपेक्टेशन आहा तेंकोसो न्हू. सिद्धी नायकाचो रेप जालो, रेप जायन मर्डर जालो, न्याय मेळ्ळा? आमगेल्या एकल्या एक्टिविस्टाकू इन द ब्रॉड डे लायट पेट्रोल घालन उज गायलो. ते कितू आंग जोडले आसतले. आमचे गोठा एक आंडे दवरूंक गेला चण्ण जाल जाल्यार आवय जाता. आम तोंडाक घाताय कोण तोंडे उदकांक घाताय कोण कॉलगेट लायताय.
एक जोडोइन मालो सो चिताय कितुले इश्यूज आहाय सो इतून पुलिसांनी चिंतपाची गरज बाबा जाय ते पुलीस गोंयकार आहाय आणि बहुत थोडे पुलीस जे आहाय ते खंयचे भायले डिपार्टमेंटात चयल्यार सगळे भायले आहाय आणि बहुत थोडे गोंयकार आहाय बट हे गोंयकार आहाय तेंक सांगो सोदिता हांव बाबा तुम्ही जेन्ना गोंयकार हे गोंय रामा आणि आम्ही तुमचे पासत तुमगे भुरग्यां पासत वावरताय हे जाण जावपा जाय आयज हांव कित म्हणून सोदिता आमी केन्ना तुम चोयला आसतले आमी हुंय देवा बोल वयताय आनी कित म्हणटाय आमी एक आंगवण इकोताय सारखे आम आंगवण इकोताय देवा बोलून हे देवा बोल असो जुरामेंतीन इकून हायले काही रोगूय माना हा कोन्ने एसटीकू माना एक बाड्या मोरोय नाही हा बोली हाय ती मोन वयता हे मोन नाही चिताय रोजार कोराय तेंचे पासत गेल्या पुर म्हूण बेगीनूच पावस पण गोड गोड म्हणून तेंचे पोळ्या पुर म्हूण मागाय सो चिताय बरे मनीस सोयताय हे वचनाय चोन 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 हेंची पोटाय मोठी जाले सगळे मोठे जाला बट स्टील वचनाय कित्याक ते खबर ना गोंयची पेसां हारी कोताय सगळें गेली जाणटी तेशी भुरगीं तुवें जाणटेल्यांक हिंचाल जाल्या मागीर गेशा म्हळ्यार येताय तेच दीस म्हणटाय ती म्हणजे हाल्या दीस देखून मेळ जाल्यार हॉल म्हणटाय ती येताय तशे दीस जाणटेल्यांक हिंचाल जाल्या जाणटे अशें म्हणटाय जाल्यार आमी नेणटे हांवें ती कितें म्हणपाची आमी मागोच पडना आयदर तेंक कर देवाको मागोच पडलें तेंक कर नाल्यार आम कर म्हण कित्याक जात तें सोंसूं जायना म्हण सांग सारकें सो तुम चोयाय एम आमी जेन्ना देवाको मागताय ती आंगवण हारी करपाकू आम वेलंकन सायबिणी सातात आम हरजेताय ती आंगवण हारी करपाक बट हे सारखे हुर्साचेर देवळांक मस्जिदां वचोन सारके ताजेलेच सात जुरामेन दिताय हा चिताय तुमी ते बरे हाय सारखे आनी कॅबिनेटा वचोन सारके हरशी जायन बसताय म्हळ्यार बरें आसताय म्हळ्यार आमकां एक भिरांत आसता देवाची तेंका ना भिरांत चोयाय तुमी तेंका भिरांत आसना कित्याक पोटोड मेळत आहा तेंका ते पोटोड भरीत आहाय आनी आमी दिताय कोण भरपाक आम दिताय आम हक दिताय तेंकां भरपाक आमची बॉल्स आहाय ती रिती जाताय आनी तेंची बॉल्स आहाय ती बोताय तुमी चोयाय सो हेंकां आमी पोत पोतू निवडोन हाडटाय चोरपाक आनी कांयच न्हू आमगे फुडार भुरग्यांगे फुडार आहा तेंगे तोंडातू काणाम तेंक दिताय टॅक्स पेयर्स मनी हा हेंगे पगार आहा तो आमगे टॅक्सान सो चिताय बट हितून न्हू मुजे न्हू हांव जाय आतां गांव एक्टिविजमा भितर चल म्हणून हांव जाय तेश कोन इश्यू बी घेत चोय कोणा गेले कितें प्रोजेक्ट बी येताय म्हाका की तूं गाडी माताय आसतले की तूं शिराप घाताय आसतले बट म्हाका कांय जायना म्हाका वयलें आनी तितलें बरें सोदाय गाडी माताय ते हांव हुशार जाता कित्याक तेंगे पयशां बॉल्स हांवें ती कातोताय म्हाका लागून तेंका दीस रात गाडी माता सांग आनी देखो माल्या पुरो मागता आनी दिले शिराप कित्याक कावड्यागे शिरापूय सो म्हाका लागनाय ते देव बरो आहा म्हणपाक बट हिंगा चिताय एमी कोत्ताय ते मापान ते बगतले सारखे कोत्ताय ते मापान बरोव पडटा म्हळ्यार टायम येतलो येसोलो तेंका माय देखून म्हणपा मेळपाना चिताय कोण मिनिस्टर तो पोर्टफोलिओ घेन आहा तेगे हेल्थ बरें आहा आख्खी हेल्था पोर्टफोलिओ तो घेन आहा म्हळ्यार तेगे हेल्थ बरें ना सारकें बरें आहा हेल्थ आख्खे हेल्थाक दोतोर बोतोर एश केले दोतोर येतले एश केले वयतले म्हळ्यार हेल्थ बरें आहा ते दोतोर उपकारा पावताय ते गेल्या पताय ना सो चिताय आम बरी आहाय म्हणपाची आजून देखून सो जाण एकले गोंयकार जेन्ना उठ्ठले ते दोना हेच रस्त्यार पावतले सो आमकां एकल्यान रामा जावपाची गरज आनी रामा न्याय दिवपाची गरज आयज रामा असो सिट्युएशन आहा की ती दूख जाती न्हू सांगो कोणा कित्याक जेन्ना तेज प्रायवेट पार्टार फोट मारली यू इमॅजिन हाव पेनफूल इट इज मुतपा त्रास जाताले अँड पयर एशकोन सिट्युएशन जालें आय लिटरली वेंट टू आर्ग्यू आय डोंट फियर टू टेल इट ओपनली
वयर दोतोर ताका चेक करपा येयले. तेजी माय काळ्या आनी बायल्यांक धाडल्या. आतां तेजी बोलोवन दोतोर चेक करपा माय आसूं जाय न्हू. सो हांवें दोतोरांक म्हणलें माय कित्याक भायर धाडलें ना आमी चेक कोताय. कितें चेक कोताय काय म्हणलें माय आसूं जाय. कळना. सो दोज थिंग्स स्मॉल लिटल थिंग्स मॅटर्स. सो हिंगा हांव तुमकां लोकांको मागोता जेन्ना आमी एक्टिविस्ट तुमकां बेश्टे उल मारपा न्हय. देर आर स्मॉल लिटल थिंग्स दॅट मॅटर्स. आनी जेन्ना आमकां तुमगे गरज पडटली खुंयचे गांव जावं खूंय जावं आमी उल मारल्या प्लीज येयाय. कित्याक ते कडेन एक प्रोजेक्ट येत जाय थंय कितें यु नो आनी एक मातशें उडकास करे खूंय कसले इनलिगल येता न्हू सोदांच व्हिडिओ काडाय व्हायरल करे. सोदांच व्हिडिओ काडाय व्हायरल कित्याक लोकांक कळों जाय खूंय कितें जाता तें. कितें इनलिगल जाता जाल्यार तुमगे तो कायदो तुमगे ते रायट गोंय तुमगेलें तुमगे हक तुमगे जस्टिसा लागोन बोबाड माताय तुमगे हक्का लागोन बोबाड माताय. So Eshengon in the near future, please do support any illegalities that are happening. Please support the cause. And in large numbers, you all should come out and raise the voices. Thank you. थँक्यू फिरोज. आता तुम्ही आतुरतायेन वाट पळयतात तो आमचो शंकर पोळजी जो गोवा एगेन्स्ट गुंडाराज हाजो कॉर्डिनेटर आसा ताका विनवणी करता. ताच्या नंतर आनी एकलो आमचो लास्ट स्पीकर उलयतलो आनी ताच्या उपरांत आमी ही सभा काबार करतले. हांगा खुबशे स्पीकर उलोवपाक सोदताले पूण समज पूण तुमी उलोवपाक रावतात जाल्यारूच उलयतले. तर हांव विनवणी करता बाब शंकर पोळजी ताणें आपलें भाशण करचें. म्हजें नांव शंकर बोळजी. सॉरी म्हणटा हांव आयज मातसो लेट जालो. सांगे आसलेले आमी. परिस्थिती सारकी वायट आसा. मातशें सिरियस जावया. कितें आमी खूब बुरशें राजकारण पळयलें सारकें आनी हें राजकारण आतां ज्या वळणाचेर वयता तें चुकीच्या वळण सारकें. परिस्थिती सारकी वायट आसा. वायट परिस्थिती कित्याक आसा तर आयज गोंय घट्टण आनी निसाणटणाच्या वाटेचेर आसा आनी हे घट्टण निसाणटण आडोवपाक आयज एक्टिविस्ट भायर सरलेलो आसा. आनी जो एक्टिविस्ट उलयता त्या एक्टिविस्टाक आयज कसो मार पडटा तो तुमी पळयलेलो आसा. आनी म्हाका खबर ना हितून आतां कोण आहा तो मास्टर मायंड कोण तो. पूण म्हाका हे मिडियाचे एक कळना सिलेक्टिव्ह मिडिया जे आहा न्हू तेंचे एकूच कळना की बाबा रे तुमकां इन्व्हेस्टिगेशन रायट दिला. इन्व्हेस्टिगेशन तुम्ही केला. तुम्ही रामाचे स्टेटमेंट घेतला जे काल तुम्ही स्टेटमेंट पयलींच सगळ्या पयलींच तुम्ही जे स्टेटमेंट हाडले ते कोणी दिले तुमकां ते कोणी दिले. रामाच्या फॅमिलीन काय दिवंक ना. तांकां विचारले आमी जाल्यार तुमकां दिले आसतले पुलिसांनीच. म्हटल्यार पुलीस आयज खंय ना खंय तरी एक आतां गुपचूप भूमिका निभयता. आता पुलिसांचेर डावट घेवचो पडलो न्हू कित्याक ह्या पुलिसांक फादर बिस्माकाक कोणी मारलेलो न्हू तो धरूंक जावंक ना हेंचे कडेन. फादर बिस्माकाक कोणी मारलेलो तो धरूंक जावंक ना. आनी अशे कितलेशे प्रकार घडले एक्टिविस्टां वांगडा. कोणाचे पांय मोडले कोणाचेर अटॅक जाला कोणाच्या रातच्या घरा कडेन पुलीस पावले 12 सुमार. सो आयज म्हाका एक कळना हे सरकार आयज कितें सिद्ध करपाक सोदता ते. हे सरकार कोणा खातीर. हे लोकां खातीर आमच्या गोंयच्या लॉबींग खातीर. हे सरकार आयज फक्त बिल्डर लॉबी कसिनो लॉबी कोल लॉबी हॉटेल लॉबी हे लॉबींग सपोर्ट करताना दिसता. फक्त गोंयकारांक सपोर्ट करताना दिसना. अरे आयज हे कसिनो खातीर ते ड्रेजिंग करतात. काल थंयसरल्या लोकांनी बोवाळ केलो बेती आयथींग. कितें रे दॅट मिन्स आयज लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना आयज हे आपल्याक जाय ते प्रोजेक्ट हाडटा आनी आमी वगी रावतले हेंकां आनी लोकांनी आवाज उठयला तांकां मागीर अशें मारतात. खरें सांगता परिस्थिती वायट आसा. भायर सरचें पडटलें तुमकां. आयज रामांक जाला फाल्यां सकाळीं ते कोणाकूय जावपाक शकता. आयज प्रमोद सावंत गोंयच्या लोकांचे आयकोंक सोदिना. कित्याक आयकोंक सोदिना आनी ताका कसलो फायदो आहा आनी कसली ताका आशा आहा ती म्हाका कळना. पूण तो गोंयच्या लोकांचे आयकोंक सोदिना. आयज मुर्मुगांवांत फॉर्म्युला 4 जाता आनी डेन्सली पॉप्युलेटेड एरियान जाता. लोक निशेध करता. मुसुंडी आहा मागीर सिमित्री आहा थंयसर तेच्या कडेन कब्रस्तान आसा. सगळे जवळ आमचे जे मरतात न्हू तांकां थंय पावोवपाची स्थानां ती. आतां 5-6 दीस जेन्ना तो इव्हेंट चालू जालो मणी व्हरोंक मेळची ना थंयसर. अशें हें पाड पडलें ह्या सरकाराचेर म्हणून उलोवचें पडटा. आमकां कोणाक एक्टिविस्टांक खास ना. म्हाकाय खबर आहा म्हाजो एक्सिडेंट जातलो हांव मरतलो म्हणून तरी पूण उलयता. कित्याक आयज जर उलयना न्हू जाल्यार फुडल्या पिळग्याक आमच्या कांयच गोंय मेळचें ना. हेंच्यांनी दोंगर सोडूंक ना रानां सोडूंक ना शेतां सोडूंक ना आमचे जमिनी सोडूंक ना. लँड कन्वर्जन कशें मास केल्यान जाला तें आमी पळयलेलें आसा. गांवचे गांव भायर सरले ह्या कन्वर्जनाच्या अगेन्स्ट.
तुला हेंका आम्ही तुमकां जर आपयले जाल्यार 50-60 लोक येता. अरे बाबा तुमचे गोंय हे, तुमचे माणकुले गोंय, स्वर्गा सारखे गोंय. तुमचे नशीब तुम्ही हांगा जल्माक येयले स्वर्गान ते. स्वर्ग आनी खंय पळोवंक वचो नाका. अरे हे डोंगर, न्हंय, बांय, झरे, मँग्रुव्ज हे आमचे स्वर्ग मरे. लोक हांगासर हे स्वर्गाचे सूख भोगपाक भायलो लोक हांगा येवन रावला. आयज मायग्रंट जो हांगा सेटल जाला हे स्वर्गाचे सूख भोगपाक, आणि आमी ह्या स्वर्गाचो नरक करपाक उठले, जे आयज आमी उलयना ते. कितें म्हाका सांग, कितें बरें केलें प्रमोद सावंतान, कितें बरें केलें ह्या बाकीच्या मिनिस्टरांनी, कितें बरें केलें त्या 8 आमदारांनी जे आयज डेव्हलपमेंटाच्या नांवान ते ह्या बीजेपी सरकारा बरोबर गेले, देवाचे शपथी खावन गेले. सगळ्या फुडें तुमकां खबर आसा वोच प्रमोद सावंत बाबूश मोन्सेराताक कितें कितें म्हणटालो तो आमकां खबर आसा. तुम्ही पळयला सगळ्यांनी. वोच प्रमोद सावंत हेची बायल दिगंबर कामती कितें कितें म्हणटाली ते तुम्ही पळयले. आणि हे अशे फटींगपणां करून सुद्दां आमी तांकां साथ दितले? अंधभक्त जातले? अरे फटयतात रे हे आमकां सगळ्यांक. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान इरिगेशन कमांडातले जागे काबार करतात रे हे. आज हे डोंगर आख्खे आमचे मांद्रे बिंद्रे चोपडे सगळे डोंगर काबार केले हेंच्यांनी. सकयल फेब्रुवारी आणि एप्रिल म्हयन्यान याच्या खातीर झगडपाक जाय. फाटीं आमी ह्याच गांवांत प्रोटेस्टाक येयलेले, हांगासरूय डोंगरांचेर कन्स्ट्रक्शनां, आणि करतात ते करतात, बाउन्सर घालतात. आता हे बाउन्सर कल्चर कोणी हाडले? यांच्यानी हाडले, या सरकारान हाडला. या मंत्र्यान बाउन्सर जाय भंय दिसता तांकां कितें. आणि तेच बाउन्सर सगळी नाटकां करता. भुतानीचो प्रोजेक्ट सांकवाळ येता, बाउन्सर घालतात, दादागिरी करतात, गांवांतल्या लोकांकडे दादागिरी करता. पुलीस स्टेशनाचेर गेले जाल्यार पुलीस तांकां सपोर्ट करता, आमच्या लोकांक सपोर्ट करना. सो ही सत्य परिस्थिती. कोणाचे गोंयकाराचे घर खाली करतात, बाउन्सर घालतात, आणि कितें पुलिसूय तांकां सपोर्ट करतात. चल्ला कितें? आता अजूनही उलोवचे ना. सिद्धिनायकाक न्याय मेळना अजून. विलास मिटराक मारलो दिसा ढवळे, कितें रे आरटीआय मागलेले आरटीआय मेळना. डिपार्टमेंटातले फायली गायब जातात. टायगर रिझर्वाची फायल गायब खंय? टायगर रिझर्व आता 2018ची जी फायल आलेली ती गायब झाली. वाचला मरे पेपरार तुम्ही? वाचला मरे? टायगर रिझर्वाची फायल गायब. आता टायगर रिझर्व म्हटल्यार कितें? ते फॉरेस्ट सेव्ह करपाचो एक प्रयत्न, म्हादई सेव्ह करपाचो एक प्रयत्न. म्हटल्यार हे बुरशे राजकारण खंयच्या लेवलार पावला ते तुम्ही विचार करा. तुमकां क्रांतिकारी आयज जावचे पडटले सगळ्यांक. म्हाका कित्याक पडला म्हणून तो निश्चात न्हू, घरा कडेन कांय मेळपाक ना. लास्टाक कितें मेळटलें खबर आहा तुका? सपाट गोंय सारखे, भरलेली शेतां, बोडके डोंगर, कितें न्हंय पुरलेले सगळे, कितें आमचे वॉटर बॉडीज काबार